ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಭಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ, ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ. ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವನಿಗೆ. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ಮನ್ನ ತಿಂದ ಪೂರ್ವಜರಂದು ಮರಣ ಕಂಡರು, ನಿನ್ನ ದೇಹ ಭುಜಿಸಿದ ನಾವು ಸ್ವರ್ಗ ಕಾಣುವೆವು. ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ, ನಿನ್ನ ರಕ್ತವೇ ನನ್ನ ಪಾಪವ ತೊಳೆದು ಹಾಕಿದೆ. ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ, ನಿನ್ನ ಪ್ರೇಮವೇ ನನ್ನ ಬಾಳಿ ಮುಕ್ತಿ ತಂದಿದೆ. ಆರಾಧನೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. ರೋಗವ ನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ. ರೋಗವ ನೀಗಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಸೌಖ್ಯದಾಯಕನೇ, ಶಾಂತಿಯ ನೀಡಲು ನನ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ಶಾಂತಿ ಪ್ರವಾಯಕನೇ. ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ, ಶೋಧನೆ ಗೆಲ್ಲಲು ಬಲ ನೀಡ ಬಂದ ಮರಣವ ಗೆದ್ದವನೇ. ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ, ಜಯವನ್ನು ನೀಡಲು ನನ್ನೊಳು ಬಂದ ಕರುಣಾ ಸಾಗರನೇ. ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ಯೇಸುವಿಗೆ, ಆರಾಧನೆ ನನ್ನ ದೇವರಿಗೆ. ಭಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ಭಾನು ನಿನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನ, ಭೂಮಿ ನಿನ್ನ ಪಾದದ ಪೀಠ. ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾಥೆಯ, ನರ ರಕ್ಷೆಗೆ ನರನಾದೆಯ. ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ, ನನ್ನೊಳು ಬಂದು ವಾಸ ಮಾಡಲು ರೊಟ್ಟಿಯಾದೆಯ. Alleluia, 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 Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. मोगळाची सो आमका आत्मिक जिवीत दिवच्या खातीर आत्मिक खाण जावन या संवसाराक आयिल्लो तूच सोमिया या घडये या पवित्र सक्रामेंतांत या मुंड्यार पाखाल खरोच हाजर आसाय या संवसाराक आमका शांती समाधान बरी भलायकी बरेपण दिवंक मनशा रूप घेतिल्लो तूं सोमिया मनुष्य खरो मनीस जावन मनशामध्ये जियेल्लो तूं व्हरतो देव सोमिया या घडये या पवित्र सक्रामेंतांत आसाय आमचे संगत रावून आमचे संगत वस्ती करूंक आशेताय आनी त्या देखून या पवित्र सक्रामेंताद्वारे तुझे हाजरपण आमकां दिवंक आसाय या घडये या पवित्र सक्रामेंतांत तुझे हाजरपण आमी वळखून घेताना तुझे मुखार आमी सरपडटा तुका आमी नमान करता तुका आमी आराधन करता तुझी आमी स्तुती गायता तूं आमचो खरो देव आमचो राय आमचे संगत आसो आमची जतन करचो आमकां सांबाळचो चलोवचो आमच्या जिवितांत बरेपण करचो हर एका घडी आमच्या बगलेक रावचो तूं सोमिया या पवित्र सक्रामेंतांत आसाय आमचे खातीर या घडी आमकां तुका समर्पण करता हांगासर जमलेल्या या सकट भाव भयणीक ताच्या हुकमाक तुज्या पांयां समर्पण करता विविध माध्यमां मारी आराधनान वांटेली जावच्या हर एका भाव भयणीक ताच्या हुकमाक तुज्या पांयां समर्पण करता हर एकले तुजी खाकूल दिली दीस घाल सोमिया तुजी मोगाळ नदर घाल सोमिया हर एकले तुज्या कृपेन आशीर्वादांनी बरेपणान बस सोमिया आमच्या संगत तूं राव सोमिया आमच्या हर एकले जे जिवीत तुंत चलोवन वच सोमिया तुका आमी नमान करता सोमिया तुका आमी आराधन करता तुका आमी स्तुती करता तुका आमी वंदन करता सोमिया तूं खरो देव म्हणल्यार आमी वळखून घेता तूं जीव देव म्हणल्यार आमी वळखून घेता आनी तुका जावं मान आनी होगळा तुका जावं आराधन आनी स्तुती तुका जावं महिमा आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 मोगाल बाबांनो आनी भयणीनो क्रिस्त रायेचे फेस्त आमी आचरण करता जेजू क्रिस्त सर्गा संवसाराचो खरो राय आनी ह्या रायाक आमी मान भेटोवंक आमी आयल्या मोगाल बाबान आनी भयणीनो आनी तोच खरो राय मनशा कुळाचो सोडवणदार सोमी जेजू क्रिस्त ह्या घडये ह्या पवित्र सक्रामेंतांत खरेपणी आजार आसा. दानियेल प्रवादीचो पुस्तक अध्याय 7 वाक्या 13 आनी 14 आनी थंयसर दानियेलान देखलेल्या एका दर्शनांत तो पळोवन आसतना मनशाच्या पुता सारको कोण एकलो मोळबाच्या कुपांतल्यान येता तो हांवें देखलो तो म्हणटा आनी तो म्हणदसून म्हणटा ताका दिली पदवी महिमा आनी रायपण सगळ्या भासांचो लोक आनी राष्ट्रां ताची सेवा करतली ताची पदवी ससनाची पदवी ती केदींच सोमची ना आनी ताचे राजवडकेचो केदींच नाश जावचो ना. तरी ताका दिल्ली पदवी ते रायपण ह्या संवसाराचे रायपण न्ही सर्गींत हांव न्हू देवोन आयिल्लें ताका दिल्लें तें रायपण पदवी महिमा आनी तसलो राय जेजू क्रिस्त आमचो सोमी आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा ताचे राज सोमचे ना संवसाराच्या आखेर पर्यंत ते राज वस्ती करतले आनी तसल्या रायाची आमी एकली परजा जावन आसा. तसलो राय सोमी जेजू क्रिस्त आमचे मुखार ह्या पवित्र सक्रामेंतांत खरोच आजार आसा. मोगाल बाबान आनी भयणीनो तेदून इसाया प्रवादी अध्याय 9 वाक्या 7 म्हणटा ताचो अधिकार वाडत वेतलो आनी ताच्या राजांत सदांकाल शांती आसतली. दाविदाच्या सिंहासनार बसून तो आपले राज चलयतलो. आतां हांव नित्या काळी न्यायनितीन आनी प्रामाणीकपणान ते राज तो थीर करतलो आनी सांबाळतलो. त्या देखून ताचें राज सदांकाल ससनाक बालता तसलें
आनी ताच्या राजांत शांती समाधान वस्ती करतले. आनी त्या देखून मोगाल भवन आनी भयणीनो, जेजू क्रिस्त ह्या संवसारा आयिल्लो असलें राज स्थापन करच्याक असलो राय शांतीचो कुवार. आनी त्या देखून आज आमी ताच्या पांयां तळा सांगता जमल्या मोगाचे न्हू, परत ताचे खातीर मागोंक, ताचे कडेन मागोंक आमी हांगासर आयल्या. ताचे राज सगळ्या संवसारार आमच्या देशांत आमच्या राज्यांत वस्ती करच्याक आनी असल्या राज्यांत बरे मुखेली जायजे शांती समाधान रास करतात असले सोम्याची शांती परगट करतले, सोम्याचे न्यायनीत परगट करतले, प्रामाणिकपणान जी येतले असले मुखेली आमकां जाय. आनी असल्या मुखेल्या कडेन मागोंक असल्या राया मुखार आमी आसाव, असल्या राया मुखार आमी सरपडल्या. मोगाल भवनो आनी भयणीनो, उगडापान पुस्तक अध्याय 19 वाक्या 13 आनी 14 म्हणटा, रक्तान शेणायलेलो एक दोगलो तो न्हेसलेलो देवाचो शब्द ताचें नांव, ताचे जांगे वयर दगल्याचेर हें नांव बरोवन आसलें, रायांचो राय आनी धनियांचो धनी. तरी मोगाल भवन आनी भयणीनो, आमचे मुखार आसो हो राय, रायांचो राय, धनियांचो धनी. ताचे तसलो राय येदोळ येवंक ना, तसलो राय दुसरो आमकां देखूंक मेळचो ना. तसल्या रायांचो राय, धनियांचो धनी सोमी जेजू क्रिस्त आमचे मुखार ह्या भोवपवित्र साक्रामेंतांत करोस आजार आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, तेरगून ह्या राया मुखार, जेजू क्रिस्ता मुखार, सर्गा संवसाराच्या धनिया मुखार आमी बसून आसा. मोगाल भवन आनी भयणीनो, तेरगून एक घडी आमचे दोळे धांपया, आमचे दोनी हात आमच्या उस्क्याचेर आमी उदारे दवरया. असल्या रायाक आमी नामान करतना, असल्या रायाक आमी मान गौरव दिताना, येत रायाक आमचें समर्पण आमी करया. मोगाचें न्हू, संपूर्ण तरान ताच्या पांयां तळ आमी येवया, समर्पण करया. मोगाचें न्हू, जेजू खरो राय, रायांचो राय, धनियांचो धनी हें सत वळखून घेवया. मोगाचें न्हू, आमच्या काळजांत हांव म्हणया, परतून परतून म्हणया, सोम्या तूं धनियांचो धनी, तूं रायांचो राय, तुजे ससलो राय दुसरो ना. तूं सर्वस्व सर्गा संवसाराचो महिमेन न्हेसलेलो वैभवान भरलेलो राय. आमी तुजी परजा हें सत आमी वळखून घेवया. मोगाच्या बाबा भयणी सांगया आमी काळजांत हांव, सगळ्या आमच्या काळजा मनांत हांव म्हणया, रायांच्या राया, धनियाच्या धनिया तुजे मुखार आमी आसा, तुजे मुखार आमी सरपडता, तुका मान वैभव आमी दिता, कित्याक तूं आमचो राय हें सत आमी वळखून घेवया. मोगाचें न्हू, आनी ह्या राया मुखार आमी सरपडया, ह्या रायाक आमचें समर्पण करया. जे कितें आज आमी हांगासर आयल्या, जे कितें काल जमानाची आमची भोगणां आमी घेवन आयल्या, जे कितें आमच्या ह्या काल जमान्यांनी दूख बेजाराय पिडा शिडा समस्ये आसा सगळें ताच्या पांयां तळ आमी दवरया. आमच्या कुटुंबाचें आमच्या वैयक्तीक जिविताचें समर्पण करया. मोगाचें न्हू, सुख दुख ताच्या लागीं एक घडी आमी उलोवया. राय आयकता, राय पळयता, राय बुजयता, राय सांगात दिता, तसल्या राया मुखार आमी आसा. तेदगून त्या राया कडेन एक घडी आमी उलोवया, सुख दुख ताचे कडेन वांटून घेवया, आमची भोगणां ताचे मुखार आमी उक्ती करया. मोगाचें न्हू, आनी ह्या रायाक आमचेंत समर्पण करया. कोणें आज आमचे लागीं विशेश तरान मागोंक सांगलां, तांचे खातीर आमी विशेश तरान मागया. मोगाचें न्हू, मस्त जाणांनी कामा खातीर, भलायके खातीर, तांच्या बरेपणा खातीर मागोंक सांगलां. थोड्यांनी तांकां मागल्लें मेळ्ळां, हांगासर आमी मागल्लें, तांची उपकार समेत आटयल्यात ह्या रायाचे, ह्या धनियाचे, तेही ताच्या पांयां तळ आमी हाडया. मोगाचें न्हू, प्रत्येक जावन आमच्या लागीं कोणें मागोंक सांगलां, आज ह्या आराधना वेळार तांची त्या सवां तांकांय ह्या सोमयाच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया. एक धर्म भयण कॅन्सर पिडेक वळख जाल्या, तिचे खातीर मागोंक विशेष तरान तिच्या कुटुंबाच्यांनी सांगलां, तिकाय ह्या सोमयाच्या पांयां तळ आमी हाडया, समर्पण करया, तिचे खातीर मागया. एका भयणीन कामा खातीर भलायके खातीर मागोंक सांगलां, तिचे खातीर आमी विशेश तरान मागया. मोगाचें न्हू, विशेश तरान आमची कोणें आमचे लागीं सांगलां मागोंक, जें कितें तें सवां घेवन आयलां, सगळें ह्या आराधनेच्या सुरवेर सोमयाच्या पांयां तळार समर्पण करया. सोमी हें सगळें आशिर्वादीत करून दी. हो राय आमचे मुखार आसा, रायाक हें समर्पण करया आनी एक घडी मौनपणी आमी मागया.
आमी उबे रावया या रायांच्या रायाक या धणयाच्या धणयांक आमी ताची परजा स्तुती करन नमान करन आराधन करन गवया गीत हालेलुया गवया आमी सोमयाक नावाडिया. पान संको 42 पेज नंबर 42. ताळयो भेटून आम्ही म्हणूया. हालेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावडया रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हालेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावडया रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हालेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावडया रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हालेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावडया रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता. जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता दाविदाच्या घराण्याचो राजा येता. हात वयर उबारया ताळयो पेटूया हात वयर उबारया ताळयो पेटूया. सांगात आम्ही सैताची बोड बोबाट मारूया सांगात आम्ही सैताची बोड बोबाट मारूया. हालेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावडया रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हालेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावडया रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता पदवेन आनी महिमेन आमचो राजा येता. जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता आनी महिमेन आमचो राजा येता. हात वयर उबारया ताळयो पेटूया हात वयर उबारया ताळयो पेटूया. सांगात आम्ही सैताची बोड बोबाट मारूया सांगात आम्ही सैताची बोड बोबाट मारूया. हालेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावडया रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हालेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावडया रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया. हालेलुया 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 हालेलुया. जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता सुडका आनी सोडवण आमकां हाडून येता. जेजू येता जेजू येता जेजू येता जेजू आमचो जेजू येता सुडका आनी सोडवण आमकां हाडून येता. हात वयर उबारया ताळयो पेटूया हात वयर उबारया ताळयो पेटूया. सैताची आम्ही बोबाट मारूया सांगात आम्ही सैताची गोड बोबाट मारूया. हालेलुया गाऊन आम्ही सोम्याक नावडया रायांच्या त्या रायाक आम्ही स्वागत करूया.
हालेलुया गाऊन आम्ही सौम्यक नावड्या रायांच्या त्या रायात आम्ही स्वागत करूया हालेलुया 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 Praise the Lord. 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 Hallelujah. 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 सुमिष्ट मी बसया मुघाल भवन आणि बहिणीनो आयतर सोवांचेल जेजू ख्रिस्त रायाच्या फेस्ता दिसा आणि ह्या वांजेलांत दोन वाक्यां अशीं आसात तूं जू देवाचो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर आनी एक वाक्य तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर तूं जू देवाचो राय जाल्यार तुकाच बचाव कर तूं क्रिस्त वय जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर मोगाल भवन आनी बहिणीनो ही उतरां वाचतना नियाळ करतना म्हज्या मतीक आयली ती आनी एक ओपार ग्रेस्त मनीस आनी लाजर ग्रेस्त मनीस जायते आसलो लाजर दुर्बळो ताच्या घरा बागलार आसलो ग्रेस्त मनीस ताच्या खावन पियोन गम्मत मारतलो लाजराच्या पोटाक जेवंक कांय नातलें पूण ग्रेस्त मनीस ताचेत विशांत चिंतलो ताचेंत बरेपण ताचेत विशांत वा ताचेत संवसारांत आसलो लाजर कितें पुणी मेळात कितें पुणी पडात आपणाक कितें पोटाक कितें मेळात हें आशेवन आसलो ग्रेस्त मनशाक ताचें चिंताप ताचें बरेपण आनी एकल्या विशांत चिंताप नातलें आनी एकल्याचें बरेपण तो आशेवन नातलो जावं पुरो ताणें अन्याय करूं ना मोगाल भवन आनी बहिणीनो यात चिंतपान बरयल्लें जायते जण आयच्या समाजांत आसा जायते कडेन जायतें आसा खावन पियोन गम्मत करून मजा करून अशे जायते आसात त्यात तांच्या शेजारा बोवारी एकलो कश्टाता भुकेता आनी एकल्याक दिवचें आनी एकल्याचें बरेपण आनी एकल्याच्या कश्टा पावचें सबार पोटी असलें दिसना मेळना पूण जेजू क्रिस्त राय ह्या संवसाराक आपणाच्या बरेपणा खातीर आयिल्लो गी आपूण बरो जायचे आपूण बचाव जायचे आपणाची जिवीत शाबीत सोबीत जायचे ह्या खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो गी असलो राय जेजू क्रिस्त गी मोगाल भवन आनी बहिणीनो जुवांव सोवांजेल अध्याय 3 वाक्य 16 आमी एक पटी आयकुचें हे वाक्य कितें म्हणटा देवान संवसाराचो असोय मोग केलो की ताच्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो संवसाराची नीत करच्याक संवसाराची वा कितें उणेपण आसा तें दाखोवन दिवच्या खातीर न्ही ताचे मारिपात सोडवून जावच्याक ताच्या मारिपात बाचावी जावच्या ताचे मारिपात बरें जावच्या था देखून जेजू क्रिस्त आयिल्लो ताका बचाव करूंक न्ही ताची सोडवण करूंक न्ही जेजू क्रिस्त आयिल्लो मनशाकुळाक बचाव करूंक मनशाकुळाच्या बरेपणा खातीर मनशाकुळाची सोडवण करच्या खातीर काळोखांतले उजवाडा काडच्या खातीर मरणांतले जिविता काडच्या खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो त्या देखून तो लुका सोवांजेल अध्याय 4 वाक्य 18 जेजू ताचें मिसांव काम सुरू करतना ताचें मिसांव कामाचो ध्येय कितें तें उगडापे करता देवाचो प्रेरकात्म म्हजेर आसा दुर्बळ्यांक बरी खबर परगट करच्या भुकेल्ल्यांक खाण दिवं थाणेल्ल्यांक पियोंक दिवं बंदन असल्या सुडका दिवं आपणाचें मिसांव असल्या खातीर दुसऱ्यांचें बरेपण दुसऱ्यांची सोडवण दुसऱ्यांच्या गरजेक पावचें असलें मिसांव करच्या खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो म्हाका भवन आनी बहिणीनो हेरां खातीर त्या देखून राय म्हळ्यार सेवा करचो आपणाच्या परजेची जतन करचो आपणाच्या परजेच्या कश्टा तुका पावचो आपणाच्या परजेचें बरेपण आशेवचो आपणाच्या परजेक वयर उबारचो तसलो राय
रायाची आनी असोलो राय जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयिल्लो आनी त्या देखून जुवांवच्या वांजेलान अध्याय 10 वाक्य 10 जेजून म्हणलें हांव आयलां जिवीत दिवंक बरोवन ओमथोच्या मापान. त्या देखून जेजू जिवीत काडूंक नाश करूंक न्ही, बाचावी सोडवून दिवंक जिवीत दिवंक आयिल्लो. आनी त्या देखून जेजून म्हणलीं उतरां हांव आयलां पातक्यां खातीर. हांव बरो गवळी, एक बरो गवळी आपल्या शेळयां खातीर आपलो जीव दिता आनी जेजून आपणाचें जिवीत हेरां खातीर हांव आयलां सेवा दिवंक सेवा घेवंक न्ही. आनी अशें सगळें जिवीत हेरां खातीर, हेरांच्या बाचावे खातीर, हेरांच्या बऱ्यापणा खातीर झरयल्लो खरो राय जेजू क्रिस्त. आनी त्या देखून आज ह्या रायाक आमी मान करता. ताच्या परजेची ताणें मोगान जतन केल्या, ताच्या गरजांक तो पावला, तांकां उंचलें जिवीत ह्या संवसाराचें मात न्ही, ताच्या उपरांतलें व्हरतें जिवीत जोन दिल्लो तो राय जावन आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो. त्या देखून त्या गेत्सेमानीक मळ्यांत कश्टातना कितें म्हणालो, बापा साध्य जाल्यार म्हजे वयली काल्स निवार, पण म्हजी खुशी न्ही बघा तुजी खुशी. जर तर हांवें मनशा कुळाच्या बाचावे खातीर, हेरांच्या बरेपणा खातीर हांवें मोरा जाय, म्हज्या मोरना मारिपा सोडवून हांव तयार आसा तुजी खुशी जावं. आनी अशें सगळें जिवीत आपणा खातीर दवरिनासतना सगळें जिवीत हेरां खातीर झरयल्लो राय आमचे मुखार आसा मोगाल भवन आनी भयणीनो. हाचे की व्हरतो राय दुसरो ना आमचे खातीर. त्या देखून एक घडी आमचे दोळे धांबया मोगाचे न्हू, आमचे दोनी हात आमच्या हृदयाचेर एक घडी दवरया. केदो व्हरतो राय आमचो मोगाचे न्हू. ह्या राया मुखार आज परत येवचें, ह्या राया मुखार बसचें आनी ताचो मोग नियाळ करचें. आमी कितलीं बागी मोगाचें न्हू. एक घडी आमचेर आमच्या जिविताचेर नदर घालया मोगाचें न्हू. म्हजो आनी तुजो राय जेजू ताचें बरेपण आशिल्लो गी. सैमान तो देव, देव पोवन सोन्न लिपोवन दोन मनशा पोवन घेवन खावन येता कुर्सा पर्यंत विधेय जाल्लो, कालतो जाल्लो. कोणा खातीर? म्हज्या आनी तुजे खातीर मोगाच्या भावा भयणी. म्हजो आनी तुजो मोग करच्याक, म्हाका आनी तुका बरें करच्याक, म्हाका आनी तुका जिवीत दिवच्याक, म्हाका आनी तुका पातकांच्या गुलामपणांतले सोडोवच्याक राय आमचे सांगता. इम्मानुएल आमचो राय अजुनी आमचे सांगता आसा. आमी पडटाना उखलता, आमची दुखां पुसता, आमकां धैर्य दिता, सांगात दिता, आदार दिता. आमचो राय ताच्या परजे सांगता आसा, ताच्या लोकां सांगता आसा. आमचो राय पर्वतांनी, रानांनी, गुड्यांनी आनी खंय वयर उबार लिपोवन पयस रावचो न्ही. आमचो देव आमचे सांगता. आमचो राय आमचे सांगता. आमच्या कुटुंबांनी, आमच्या सुखा दुखांत, आमच्या कश्टां आनवारांनी, आमच्या पिडे शिडेनी आमची जतन करचो राय. आनी ह्या राया मुखार आसा एक घडी ताचो मोग आमी अनुभव करया मोगाचे न्हू. म्हजो आनी तुजो कितलो तो मोग करता. हर एक घडी म्हजें आनी तुजें बरेंपण ताका. कितली बागी आमी मोगाच्या न्हू, कितली बागी आमी. आनी ह्या राया मुखार, ह्या साक्रामेंता मुखार येवचें भाग दिलां. हाचे की व्हरतें भाग दुसरें आसा गे आमकां. वो टायम वेस्ट न्ही, वो वेळ कुरपेसो, ताचो मोग सागचो. वो वेळ खंय मेळात. ह्यो अपूर्वेच्यो घडयो म्हाका आनी तुमकां खंय मेळटीत. आज आमी बरी विसोन करून ताच्या पांयां तळा आयल्या, ह्या राया मुखार आयल्या, ह्या रायाच्या पांयां तळा आमी आसा. मोगाच्या भावा भयणी, एक घडी ताचो मोग अनुभव करया, एक घडी ताचो मोग साकया. आमच्या काळजांत धांवन कितलो आमचो मोग करता, कितलो आमचो हुस्को, कितली आमची जतन करता, कितले आमकां सांबाळता. हर एका घडये, हर एका दिसा ह्या रायाक एकच हुस्को तुज्या आनी म्हजें बरेंपण. तेगून एक घडी ताचो मोग आमचे भितर आमी साकया मोगाच्यो न्हू.
तर या रायाचे हजरपण आम्ही ओळखून घेताना गीत आम्ही गाऊया. ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಯೇಸು ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ ಸಿಲುಬೆ ಧ್ವಜ, ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯ ಪರಲೋಕ ರಾಜ್ಯ, ನಮ್ಮ घोष हालेलुया. या बोगणाने विणलेले हे गीत आम्ही गाऊन या ओ राई आमचो राई आमच्या संगत आसो, आमचे सुख दुःख पुसो, आमच्या बगलेक रावसो, हे सत वळखून त्या रायाक नामांकन हे गीत आम्ही गाऊया. पान संको 67 67. ನಮ್ಮ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ ಶಿಲುಬೆ ಧ್ವಜ, ನಮ್ಮ ರಾಜ ಪರಲೋಕ ರಾಜ, ನಮ್ಮ ಘೋಷ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ ಶಿಲುಬೆ ಧ್ವಜ, ನಮ್ಮ ರಾಜ ಪರಲೋಕ ರಾಜ, ನಮ್ಮ ಘೋಷ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ ಶಿಲುಬೆ ಧ್ವಜ, ನಮ್ಮ ರಾಜ ಪರಲೋಕ ರಾಜ, ನಮ್ಮ ಘೋಷ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ ಶಿಲುಬೆ ಧ್ವಜ, ನಮ್ಮ ರಾಜ ಪರಲೋಕ ರಾಜ, ನಮ್ಮ ಘೋಷ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ವೇದನೆ ಈ ಕಡೆ, ರೋದನೆ ಆ ಕಡೆ, ಶೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ವೇದನೆ ಈ ಕಡೆ, ರೋದನೆ ಆ ಕಡೆ, ಶೋಧನೆ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ ಶಿಲುಬೆ ಧ್ವಜ, ನಮ್ಮ ರಾಜ ಪರಲೋಕ ರಾಜ, ನಮ್ಮ ಘೋಷ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಚಿಂತೆಯು ಈ ಕಡೆ, ದುಃಖವು ಆ ಕಡೆ, ರೋಗವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ಚಿಂತೆಯು ಈ ಕಡೆ, ದುಃಖವು ಆ ಕಡೆ, ರೋಗವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ, ಯೇಸು ಸ್ವಾಮಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆ. ನಮ್ಮ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ ಶಿಲುಬೆ ಧ್ವಜ, ನಮ್ಮ ರಾಜ ಪರಲೋಕ ರಾಜ, ನಮ್ಮ ಘೋಷ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ನಮ್ಮ ರಾಜ ಯೇಸು ರಾಜ, ನಮ್ಮ ಧ್ವಜ ಶಿಲುಬೆ ಧ್ವಜ, ನಮ್ಮ ರಾಜ ಪರಲೋಕ ರಾಜ, ನಮ್ಮ ಘೋಷ ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ. ಹಲ್ಲೆಲೂಯಾ 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 मग जुनं या घडीये आमच्या अंतपरात समर्पण करूया. या रायाच्या पायांतळ आमचे सुख दुःख समर्पण करूया. मग जनो इथे पिडा शिडा जाल्यार या रायाच्या पायांतळ आम्ही समर्पण करूया. मग जनो हरी एकल्या की वो राय आपडता, हरी एकल्या की वो गुण करता, त्याची दैविक सकत आमच्या कुडीन वालता. मग जनो वो राय त्याच्या परजे खातीर आमचे खातीर आमच्या बरेपणा खातीर आसतो. मगाच्या बाबा बहिणी पातयेनी या घडये तुझे देखील कितें पिडा शिडा आसा, कष्ट आसा, दुःख आसा, बेजाराय आसा, त्याच्या पायांतळ या घडी समर्पण करूया. मगाचेनो वो राय आमच्या हरी एकल्या की पळयता, आमकां बरेपण करता, आपडता. मगाचेनो गुण करता, मदीक समाधान संतोष दिता. आमच्या कुटुंबाक आमच्या मोगाच्यांक हरी एकल्याक आपरचो. तरी कोणा खातीर मागूंक जाय या घडये सगळ्यां खातीर आमी मागया. मगाचेनो या रायाच्या पायांतळ आमी सगळं आमची त्यासावा मागणी समर्पण करूया. मगाचेनो विशेष तरान कोणाक बरेपण जायचे, या रायन कोणाक आपणीचे, कोणाक गुण जायचे, रायता तांकां समयाच्या पायांतळ आमी हाडया. मगाचेनो समर्पण करूया. मगाचेनो समर्पण करूया. मगाचेनो प्रत्येक
प्रत्येक जण आज आम्ही बऱ्या मुखेल्या खातीर मागता आसतना आमच्या समाजाच्या मुखेल्यांक ताच्या पांयां तळा आमी आडया मोगाचेनो मुखल्या चुनावणेन बऱ्या मुखेल्यांक ताणें आशिर्वादीत करच्या खातीर ह्या घडये आमी मागया मोगाचेनो मागया बऱ्या मुखेल्यांक आशिर्वादीत करच्या बरे मुखेली उद्देन येवच्या खातीर आमच्या परचेची सेवा करची जतन करचे मुखेली आमकां लाभच्या खातीर ह्या रायाकडे आमी मागया मोगाचेनो मागया 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 तो आमकां दिता आमी मागलें दिता तो आपोडता गुण करता बरें करता तसलो राय आमचो तसल्या राय मुखार आमी आसा फातीनीन आमी मागया मोगाचेनो फातीनीन आमी मागया फातीनीन आमी समर्पण करया मोगाचेनो हरी एकलेक आपोसो हरी एकलेच्या बगलेक रावसो राय मागया मोगाचेनो समर्पण करा आमी मागया मोगाचेनो जीसस touch and bless Lord Jesus bless those who are gathered here Jesus bless those who are praying Lord those who are surrounding themselves bless Lord be with them Lord touch them Lord heal them Lord Jesus thank you Jesus praise you Jesus adore you Jesus hallelujah 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 praise the Lord Praise Lord. praise the Lord Praise Lord. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. hallelujah Hallelujah. मुघाल भवन आणि बहिणीनो जेजू म्हणता त्या गुरसाचे तावन ताचे रायपण ताची पदवी आमकां दाखयत आसतना त्या गुरसा तावन आमची सोडवण केलोलो तसो जेजू आनी त्या देखून तो जेजू क्रिस्त त्या गुरसाचेर घालतना त्या उजव्या कुशीच्या स्वरान म्हणली उतरां जेजू तूं राज पदवी घेवन येता आसतना म्हजो उगडास दवर तुज्या राजांत म्हजो उगडास दवर आनी तक्षण जेजू कितें म्हणालो आजच म्हज्या सांगाता तूं भुमी वायुकोटान आसतलोय म्हज्या सांगाता तूं आसतलोय मोगाल बाबान आनी भयणीनो जेजून स्थापन केल्लें राज ह्या संवसाराचें न्ही ताचें राज सर्गीचें त्या देखून तूं जुवांव सुवांजेल आदे 18 वाक्यात 30 आनी 6 म्हणटा म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्ही ह्या संवसाराचेर जाल्लें जाल्यार म्हजे पाटलावदारी म्हजे खातीर दुस्तें आहलें पूण म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्ही म्हजें राज सर्गीचें देवाचें राज म्हणलें जेजून आमकां उगडापें गेलां आनी सिसा मदें एक सवाल उठयल्लें सकडावरनी ओल्ड कोण आनी तो वळ जेजून कोण पळय खालतो जाता तो वरतो जाता कोण पळय निमाणो आसा तो पयलें जाता त्या देखून जेजून म्हणली ती उतरां ताचें राज असलें कालत्यांचें निमाण्याचें आनी असलें राज ताणें ह्या संवसारांत स्थापन केल्लें आनी असलें राजांत जी येयल्या उपरांत सर्गीच्या त्या शाश्वीत राजांत जियोवचें भाग आमकां हर एकल्याक जोन ताणें दिल्लें मोगाचें नांव त्या देखून हर एक फावटी आमच्या बापा आमी मागता आसतना आमी मागचें तुजें राज येवं आनी त्या देखून ताचें राज येवं तसलें राज ताणें स्थापन केल्लें सतानितीचें मोगाचें सेवेचें राज आमचे बोवारी स्थापन जायचें मोगाचें न्हू असल्या राजा खातीर आमी मागून आसा मोगाचें न्हू असलें राज आमकां जायचें आनी असलें राज ह्या संवसारान स्थापन जायचें जाल्यार आमकां बरें मुखेली जायचें ताणें बांदिल्लें राज आजुनूय विस्तार जाय मुंद आसून वचा जाय जाल्यार आमकां बरें मुखेली जायचें आमचें मुखेली जायचें सोमियाचे मुखेले जायचे सोमियान विसून काडलेले मुखेले जायचे सोमियान आशिर्वादीत केल्ले मुखेले जायचे ताच्या काळजा सारके मुखेली आमकां जाय मोगाचें त्या देखून आमी ह्या आराधना वेळार निरंतरी मागचें त्या देखून ताचें राज ताणें स्थापन केल्लें राज ह्या संवसारांत येजय असलें राज आनी आज संवसाराच्या नदरेन आमी पळयलें जाल्यार आमच्या देशाचेर आमी नदर घालें जाल्यार त्या देखून असलें राज नाका असले राज नापायस करून ह्या संवसारांत आज सबार मुखेली वत दावडून आसात आनी प्रत्येक जावन आमचे क्रिस्तांवांचें नाश जालें जाल्यार असलें राज नाश जाल्ल्या बरें आनी त्या देखून आमकां नाश करूंक आमकां देसवाड करूंक पळोवचें हें घडोवन आसा कित्याक सतानितीचें राज नाका शांती समाधानाचें राज नाका सेवेचें राज नाका बरेपणाचें राज नाका दुबळ्या धाकट्यांचें उदरगतीचें राज नाका
आज असले राज नाका त्यागून असले मुखेल्यांक उदेवंक सोदना मुखार येवंक सोदना त्यागून आमी ह्या राया कडेन मागचें आमकां असले तुज्या काळजा सारकें तुजें राज स्थापन करचें तुज्या राजा खातीर वावुरतले असले मुखेली आमकां दी म्हणून मागोवंक आज आमी हांगासर आसा त्यागून मोगाळ भवन आनी भयणीनो आमच्या सगळ्या संवसारार सोमयाचें राज स्थापन जावं दी कोण पळय स्वार्थी आसात तांचे राजा बांदूंक वावर करना आसात तांचे राज जोडकी विस्तारूंक प्रयत्न करना आसात हें सगळें मोडून वचून दी आनी सोमया जेजूचें शांती समाधानाचें बरेपणाचें उदरगतेचें सुडकेचें असलें राज मोगाचें माईपासाचें राज सगळ्या संवसारांत आमच्या देशांत आमच्या राज्यांत स्थापन जावं दी आनी त्या दिशेन असले मुखेली आमकां लाभोवं दी म्हणून ते जेजू कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू ते जेजू कडेन आमी मागया असले मुखेली आमकां दी तातूंत एक घडी परत आमचे दोळे धांपया त्या जेजू मुखार आमी आमच्या देशाक आमच्या राज्याक सगळो संवसार ताच्या पांयां तळ आमी हाडया मोगाचें न्हू ह्या राया मुखार आमी आसा ओ राई असलें राज बांदूंक ताणें परगटलें असलें राज ताणें परगटलें असलें राज बांदूंक तो वावुरलो आनी असलें राज बांदच्याक ताच्या काळजा सारकें मुखेल्यांक ताणें विसलें तरबेत केलें आनी त्या देखून आजुनूय 2000 वर्सां उतरालीं जाल्यार हें राज नापायीच जावना हें राज कडपाचेर बांदलां हें राज कडपाचेर बांदलां त्या देखून असलें राज सगळ्या संवसारार आमच्या देशान आमच्या राज्यान स्थापन जावच्याक सोमयाच्या काळजा सारकें बरें मुखेली उदेन येवं दीत सोमयाचें राज बांदतात असलें मुखेली आमकां लाभोवन दी म्हणून त्या सोमया कडेन जेजू पदवेदार असं ह्या सोमया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू आमचें समर्पण ह्या रायाक आमी करता आसतना असल्या राजा खातीर आमी आशेवया असल्या राजा खातीर असलें राज स्थापन जावच्या खातीर ते जेजू कडेन एक घडी आमी मागया मोगाचें न्हू मागया सगळो आमचो देश गांव सगळें ताच्या पांयां तळ आमी समर्पण करया मोगाचें न्हू असलें शांती समाधानाचें बक्षणाचें राज सोमया स्थापन जावं दी म्हणून ह्या पदवेदार अधिकारान भरलेल्या ह्या राया कडेन सर्गा संवसाराच्या दनया कडेन आमी मागया मोगाचें न्हू आनी गव्यांक गीत जेजू पदवेदार तसो अधिकार सर्गा संवसारा सदां सर्वदां दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा तारांनी ताची महिमा असल्या पदवेन महिमेन भरलेल्या राया कडेन ह्या घडी आमी मागया मोगाचें न्हू ಸಂಕೋ 47 ಉಬಿರವ್ಯ जेसू पोतवेता तासो अधिकार सर्गा संसारा सदा सर्वता जेसू पोतवेता तासो अधिकार सर्गा संसारा सदा सर्वता दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा दर्यो गाजोता सूर्यो लासोता तारा लारांनी ताची महिमा Alleluia, 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 alleluia. ध्यान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या आणि ध्यान आणि माज्ञान मान आणि गौरव देऊया सदा ताका आमच्या जेसू काकुळदार आमकां बक्षिता दैराणी कृपा तो दक्षिता जेसू काकुळदार आमकां बक्षिता दैराणी कृपा तो दक्षिता पदकाच्या कोंडा बुडून आसलेल्या आत्म्याक मोजादो नितळ तो करता पदकाच्या कोंडा बुडून आसलेल्या आत्म्याक मोजादो नितळ तो करता Alleluia, 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 alleluia.
Alleluia, 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 Alleluia. मान आणि माज्ञा, मान आणि गौरव दिव्या सदांतका आमच्या राजा. आणि ध्यान आणि माज्ञा, मान आणि गौरव दिव्या सदांतका आमच्या राजा. मोचाची विथा दंडलची मेठा भद्रगड पावय तोरा वैता. मुझ्या जीविता दंडलची मेटा भद्रगड पावय तोरा वैता. नव्या जिविता मोच्या ताळ्यातून एक नवे गायन तो गावैता. नव्या जिविता मोच्या ताळ्यातून एक नवे गायन तो गावैता. Alleluia, 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 Alleluia. मान आणि माज्ञा, मान आणि गौरव दिव्या सदांतका आमच्या राजा. आणि ध्यान आणि माज्ञा, मान आणि गौरव दिव्या सदांतका आमच्या राजा. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. शरणास्म्याच्या दिनी विचारया. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. एक घडी सक्कड आमचे दोळे आमच्या मगाचे न्हू. परत एक घडी दुनियात आमच्या हृदयाचेर उबे रावल्ल्या कडेच आमी दवरया. देवाचें उतार आमी आयकूंक वेता. हें काळीज मौन ताका आमी समर्पण करया. देवाचें उतार आयकुचें आमच्या कानांनी आमी भितर घेवचें. आमच्या भितर आमच्या खालसा मनांनी तें रोमोवन दी. देवाच्या उतराची सकत ह्या घडये हांगासर वाळोवन दी. हर एकल्या ती आमच्या शिरांनी देवाच्या उतराची महिमा, देवाच्या उतराची पदवी, देवाच्या उतराची सकत आमच्या सगळ्या कुडींत वाळोवन दी. आनी त्या मारिपात बरेपण हांगासर रास जावं दी. ह्या देवाच्या उतराचो संदेश आमकां हर एकल्याक लाभोवन दी. आनी असलें अधिकारान भरलेलें, पदवेन भरलेलें, महिमेन भरलेलें हें देवाचें उतार घेवंक आमकां आमी तयार करया. तुझी विद्यूचे उदार संस्थापनची सुंदर आणि बोदेना सगळे तुझल तुझी विद्यूचे उदार संस्थापनची सुंदर आणि बोदेना सगळे तुझल. स्वागत पवित्र आत्म्यास आता म्हणया. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमच्या पोथे तुझे सत्य आमकां राव तू आमचे सोवे. स्वागत पवित्र आत्म्या तुका आमचे मोठे तुझे सत्य आमकां राव तू आमचे सोवे. मार्काप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता 3रो अध्याय 1 तावन 5 वाक्य. जेजू परत्यान एक फावटी सिनागोगान भितर सरिल्ल्या वेळार थंय आंकोडल्या हाताचो एक मनीस आसलो. तेणें साबता दिसा जेजू कांय ताका बरो करीत काय म्हूण पळोवंक आनी करीत बी जाल्यार ताचेर गुन्यांव म्हणूंक म्हणून
थोडे जण परत्तो करीत आसले. जेजू आकोडल्या हाताच्याक म्हणालो, उठ आनी मुखार ये. उपरांत थंय आपणा लागीं ताणें विचारलें, आमचो कायदो साबत दिसा कितें करूंक फरमायता, बरें करूंक गी वायट करूंक, एक मनशाचो जीव वाटोवंक की जीव काडूंक. पूण ते ओगेच रावले. तवळ रागान ताणें तांचेर आपली नदर भोंवडायली, कित्याक तांच्या काळजाच्या दारुण्या खातीर तो खंती बरी जालो. आनी आकोडल्या हाताच्याक तुजो हात लांब सोड म्हणालो. आनी त्या मनशान तो लांब सोडलो आनी ताजो हात सारको जालो. देवाचें उतार हें. आज आमी नियाळ करनासांव रिस्टोरेशन ह्या पुनर्स्थापना विशींत फाटल्या 2-3 मागण्या जमत येता वेळार आमी ह्याच विशयाचेर आमी केंद्रीकृत करून आमचें जिवन पुनर्स्थापन जाय, आमचें कुटुंब पुनर्स्थापन जाय, आमचें समुदाय पुनर्स्थापन जाय, आमचें समाज पुनर्स्थापन जाय. आनी ह्या खातीर ह्या संगती विशींत आमी नियाळ नासांव. आयच्या दिसा आमी पळयलें जाल्यार हांगासर असो मनीस आकोडल्या हाताचो, इंग्लीश वर्शनान म्हणटा विदर्ड हँड, म्हळ्यार त्या हाताक बोळस ना, त्या हाताक कांयच करूंक जायना, कितेंय सकत नातलो तो हात. आनी सोमीन जेसो म्हणटा तुजो हात नीट कर म्हूण सांगता. आज आमकां सामी विचार जाय, कितल्या संगतींनी आमचो जिवनांत कांय सकत नातल्यो संगत्यो आसात. जावं पुरो भलायकेच्या शेतांत आमचें अस्कत इतलें आसा की आमकां निठ्ठ बऱ्यांकर रावंक सोमें जायना. जावं पुरो आर्थीक परिस्थितीच्या त्या हाताक आमची आर्थीक परिस्थिती इतली निशक्त जाल्या की ताकाय बोळ ना. जावं पुरो आमच्या समुदायांत प्रभाव पळयलें जाल्यार प्रभाव कितेंच ना, तो हाती प्रभाव म्हणलो हात आज आशक्त जाला, आकोडलो जाला, बोळ नातलो जाला. जावं पुरो आमचें कुटुंबा जिवीत म्हणलो हात आज निशक्त जाला, समाधान ना, संतोष ना, आनी थंय बोळ नातलो, आकोडलो हात जाला. आमच्या जिवितांत एकच आमी पळयलें जाल्यार साबार संगती आमी पळयल्यो जाल्यार मस्तो संगतींनी आमी बोळ नातल्ल्या आकोडल्या हाता बरीं जावन आसां. आनी असल्या एका संदर्भार जेजू म्हणटा तुजो बोळ नातलो हात मुखार हाड. पयलें सांगता थंयसर आमी पळयलें जाल्यार जेजू आकोडल्या हाताच्याक म्हणालो, उठ आनी मुखार ये. तूं निशक्त वय, तुज्या कडेन कांय जायना, अबल वय, पूण उठ आनी मुखार ये. दुसरें तो सांगता त्या आकोडल्या हाताच्याक म्हणटा, आकोडल्या हाताच्याक तो म्हणालो तुजो हात लांब सोड. 2 संगती ह्या मनशाक तो सांगता. परिस्थिती मस्तो बिगडल्या, आशक्त तो, तसल्याक उठ आनी मुखार ये म्हणटा. दुसरें म्हणटा तुजो हात लांब सोड म्हणून. आज आमच्या जिवितांत ह्या आमच्या समुदायांत आमी एक घडी नदर गेल्या. आमकां आशक्तपण इतलें भोगता की आमकां मुखार येवंक तो जायना, बेन दिसता. कित्याक आमी तितले आशक्त जावन आसा. आनी हांगासर असल्या मोगाच्या न्हू ह्या माध्यमा मुखांतर, ह्या TV मुखांतर वॉच करनासच्या सर आमच्या मागण्याच्या झुजाऱ्यानो, आमच्या जिवितांत साबार संगतींनी हांव आनी तूं अबल तरी
स्वामी जेजू आज सांगता उठ आनी मुखार ये. पूण आमकां बघता आमी कशें उठून मुखार येवचें. म्हाका मान मर्याद गौरव ना, सगळ्यांनी म्हाका इन्सल्ट करतात, हांवें खंयचें तोंड दाखोवन हांवें मुखार येवं. म्हजे कडेन कांयच पयशे नात, हांव कशें ह्या इतल्या सुबेत उस्तोर घाल्ल्या धाट्या आनी जाय तितल्या घमंडार भांगार घालून आयिल्ल्या ह्या व्यक्ती मुखार हांव कशें येवन मुखार रावो. ह्या इतले आमकां विविध रितींनी आमकां कोश्टोंच्या समाजांत आमची एक अस्खत समुदाय, तर ह्या समाजांत हांवें म्हज्या समुदायान कशें उठून मुखार येवचें. पूण स्वामी जेजू म्हणटा खंयचेय तुजें सन्निवेश तुज्या जिवनांत आसूं, म्हजे मुखार तुवें येवंक जाय. खंयच्या मूल्याक तूं आसूंक पुरो, जिवितांत खंयच्या कश्टांच्या मूल्यांत हांवान तूं आसूंक पुरो, पूण स्वामी जेजू सांगता म्हज्या पुता म्हज्या धुवे बसून एका कोणशाक बसनाका, भागार म्हजे मुखार तूं ये आनी हांव तुका राखून आसा, तुका सुटका दिवच्याक, तुका सुटका सोडवण दिवच्याक. आनी मुखार आयिल्ल्या त्या व्यक्तीक म्हणटा तुजो हात लांब सोड म्हणून. आमकां ह्या हाताक बोळ आसा देखून आमकां लांब सोडूंक जाता. एक बोळ नातलो हात अशें आसचे हाताक, जर तर हाका बोळच ना हांवें नीट कसो करचो. तरी पूण स्वामी जेजूच्या उतराचेर तो म्हणटा, तो व्यक्ती मुखार ताजो हात दवरता आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा त्या मनशान तो लांब सोडलो आनी ताजो हात सारको जालो. त्या देखून मोगाचें न्हू, भावार्थ म्हज्यान तुज्या जिवितांत प्रमुख पात्र घेता आमकां पुनर्स्थापन जावंक. सारको हात जाल्या उपरांत ताणें हात सोडिल्लो न्ही, ताणें हात सोडिल्लो सारको जावच्या पयलें. तो अशक्त आशिल्ल्या वेळार ताका मुखार उठोवन मुखार आपयलें, तो आयलो. अशक्त आशिल्ल्या वेळार, असाध्य जाल्ल्या वेळार ताका सांगलें तुवें खरी जायसो म्हणून, आनी ताणें केलें. एक घडी आमच्या जिविताचे नदर घाली जाल्यार मुस्तू आमकां दुस्मान आसात. दुस्मान आसो तांकां बक्षी म्हणून स्वामी जेजून सांगल्यार म्हाका आनी तुका मुस्तो अस्कत मोगाचें न्हू बोगसूंक जायना. पूण पवित्र पुस्तक म्हणटा ज्या तूं तुज्या दुस्मानांक बक्षिताय, असाध्य वय तरी पूण केदाळ तूं बक्षिताय थवळ तुजी सोडवण जाता. आमकां मोग करूंक जायना. थोड्यांच्या व्यक्तींक पळयतना आमकां पळयतनाच राग येता, ह्या पळयचें म्हणून चिंतनांत राग येता. पूण पवित्र पुस्तक सांगता मोग कर ह्या व्यक्तीचो, सगळ्यांचो मोग कर म्हणून. आनी ह्या असाध्य परिस्थितीर कशा आकोडल्याच्या हाताक, निर्बल हाताक मुखार सोड म्हणल्या वेळार ताणें लांब हात केलो, थेवळ तो गूण जालो गे. आनी म्हाका आनी तुका स्वामी जेजू सांगता तूं पिडेंत आसाय, आर्थीक संकश्ट आसाय, सोलवणेंत आसाय, अकमानालेंत आसाय, प्रभाव रहित जीवन आसाय, आनी खंयच्याय रितीचें तूं जिवन जिये. तुका सोडवण दिता पूण म्हजें उतार ऐका. पूण आमी सांगता कशें सोम्या असो मोग करचो हांवें. पूण जेजू म्हणटा उपादेश हांवें दिला तुवें करीसय. आनी पवित्र पुस्तक म्हणटा खेदाळा हांवान तूं निर्बल तरी अशक्त तरी आमी मोग करूंक. आमी मोग करतांगी आमकां सुटका सोडवण लाभता मोगाचें न्हू. मस्त बोटी आमच्या जिवनांत आमकां भोगूंक पुरो. ह्या चुनावण आतां मुखल्या दिसांनी चुनावण येता. ह्या चुनावण्यांत आमी अल्पसंख्यात आमी कशें ह्या चुनावणांत जिखोवंक साध्य आसा. आमी अल्पसंख्यात साध्यच ना, पूण जेजू आमच्या सांगात आसा तर कितलोय बहुसंख्यात कितल्याय वर्गाचो लोक आसूंक पुरो, आमकां असाध्य म्हणून भोगोवंक पुरो. केदाळा स्वामी जेजू सांगता उठ आनी राव. हांव जर तर आमचो समुदायाच्यो मुखेली जर तर रावतीत सर्वेस्पराच्या आशिर्वादांत तें जिखोवंक शकता मोगाचें न्हू. आमच्या जिवितांत आर्थीक संकश्ट भोगच्या सर मोगाचें हांवें सांगचें. कितली आर्थीक संकश्ट आज आमच्या जिवितांत आमच्या कुटुंबांत आसूंक पुरो. स्वामी जेजूचें उतार कितें म्हणलें हांवें तुवें आयकूंक जाय. त्या आकोडल्या हाताच्याक
ताजो थाळो आयकलो आनी त्या थाळ्या प्रमाणे ताणें केलें. आज आमी ह्या पवित्र सक्रामेंता मुखार आसता आसतना पवित्र सक्रामेंत मुखार आमी बसून विचारूंक जाय, सोमिया हांवें कितें करूंक जाय, हांवें कितें करूंक जाय. आनी तो ल्हव थाळो जें कितें हांव आनी तूं आयकता तो थाळो म्हाका तुका सांगतलो, वस अशें कर. आनी आमी करून जाल्यार आमच्या बंधनांत न्हू आमकां सुटका लाभूंक आमकां जाता. मोगाचें न्हू मुस्तपोटी अजापेरेती चिंतनांतल्या वेळार घडितां घडची आमकां सुटका मेळची. ह्या वाचपान आमी पळयलें जाल्यार थंयसर तो एक साब्बत असो दीस, कांय बरेंपण करूंक जायना, कांय करूंक जायना तसलो दीस. चिंतनांतल्या घडये थंयसर त्या आंकोडल्या हाताच्या मनशाक सुटका मेळटा. आज हांव तूं चिंतूंक पुरो हें केलें जावचें ना बाबा, आमी आतां खंयच्या वेळगडेर आसा, कशें साध्य त्या आंकोडल्या त्या हाताक तशेंच भोगलें जावंक पुरो. आज साब्बतचो दीस, आज कांय बरें जावचें ना, कित्याक साब्बतीच्या दिसा कांय वावर करूंक ना, जेजू कांय करचो ना म्हणून. चिंतनांतल्या घडये, असाध्य म्हणल्या घडये जेजू तें घडीत करूंक शकता. म्हज्या जिवितांत, तुज्या जिवितांत आज आमी खंयच्याय परिस्थितीर आसूं मोगाचें न्हू, उडास दवरया. असाध्य जाल्ल्या स्थितीर जेजू म्हाका तुका सुटका दिवंक शकता. जावंक पुरो लोक मुस्तू राखो नासलो ओ कसो बरो करता पळया म्हणून. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत मस्त जाण पळोवन आसूंक पुरो, हाका कशें बरेंपण जाता पळया, ओ कसो वयर येता पळया, हें कशें वयर येता पळया, हाका कशें जिवितांत यशस्वी मेळटा, हाका कशें कोर्तेंत यशस्वी मेळटा, हाका कशें बरेंपण जाता, हाका कशें साध्य आसा म्हूण साबार लोक 10 दोळे सोडून 2 दोळे जाल्यार उरल्यांचे पुरो दोळे मेळोवन म्हाका तुका दिश्ट लावन पळोवन आसूंक पुरो, असाध्य म्हणून. पूण जेजू अजाप करता आसतना लोक कितें करता लोकांच्या दृश्टेक पळयना, जेजू पळयता म्हज्या आनी तुज्या समस्याक तो पळोवन आन्सर करता. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार थंयसर आशिल्लो लोक कांय म्हणून साबत दीस बरें करीत गे म्हणटा आनी थंयसर ते राखोवन आसले. आनी पयत पुस्तक म्हणटा इतलें केल्ल्या खातीर नेक्स्ट सेंटन्स सांगता, इतल्यार फारिजेव भायर गेले आनी हेरोद्या पक्षीच्या सांगाता मेळोवन जेजो कसो लागाड करचो म्हणटा मतलब करूंक लागले. मुखाच्यान तितलो लोक रागार ताचेर आसलो, राग जाता जावंक पुरो. हांव तूं जिवितांत वयर येतना मस्त जाणांक व्हडले दोळे जाता जावंक पुरो. जेजू म्हणटा त्या विशयान सगळें तूं म्हजेर सोड, हांवें तुका सुटका दिवची, हांव तुजो देव, हांव तुका सुटका दिवंक शकता. मुस्तपुटी आमच्या जिवितांत मोगाचें न्हू आमकां भोगणाच्या आदारार आमी भावार्थ दवरचो न्ही, भावार्थाच्या आदारार भोगणां जायचें. ताणें लांब हात लांब सोडटा आसतना ताका घट हाताक बोवाळ आसा म्हूण ताणें लांब सोडलो न्ही, बगार भावार्थान ताणें लांब सोडलो आनी तक्षण तो बरो जालो. आनी ताजे उपरांत ताका तें बरें जालां म्हणलें भोगा पायलें. आमच्या जिवितांत मस्त संगती आज आमच्या जिवितांत येवंक आसात. मुखल्या दिसांनी आमकां मस्त बरेंपण जावंक आसा. पूण ते आयल्या उपरांत हांव देवाक अर्गां दितां. म्हज्या जिवितांत हें पुरो बरें जाल्या उपरांत मागीर हांव पळयता म्हळ्यार जावचें ना. सोमी जेजू पळयता, ओ म्हजो पूत म्हजी धूव, हांवें सांगलें आयकता गे, म्हजेर भवार्थ दवरून मुखार धैर्यान मेटां काडन म्हजे लागीं येता गे, म्हजेर दृश्ट दवरल्या गी म्हणलें पळोवन आसा. आनी थवळ मोगाचें न्हू हांव तूं उसल्या पावंडा पावता. आज हांव तूं शिक्षांत मस्त एक फाटल्यान आसा जावंक पुरो. ह्या आमच्या वृत्तेंत आमी मुस्तपाटी आसूंक पुरो, आमच्या वावरांत आमी मुस्तपाटी आसूंक पुरो, बिजनसांत पाटी आसूंक पुरो, आमकां जाणवायना जावंक पुरो. पूण सोमी जेजू सांगता मुजेर बोवाड दवर, तूं अस्खत मनशा, तुज्या अस्खत जाणवाय आसूंक पुरो, तुजें तें मुस्त अस्खत आसा, मुजेर बोवाड दवर मुखार, तूं उठोवन मुखार ये आनी तूं धैर्यान मुखार चल, हांव तुका अजापां करन दाखयता म्हणटा मोगाचें न्हू. मुस्तपुटी आमकां मुस्त रितीचें भें आसा. ह्या भिया वरवीं भायर येवंक जाता आसतना हर एक घडयेन आमकां भें दिसता, वो कलें करता गे, तें कलें करता गे, वो कलें म्हणटा गे, आमकां भें आसा मोगाचें न्हू. पवित्र पुस्तक म्हणटा हाका खंयच्याकी भें नासतना केदाळा असाध्य आशिल्लें साध्य करूंक तूं वचोन आसाय गे. थवळ सर्वेस्पोर देव
तूं जे सांगता राव न्हू तुका 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 बरो फळ दिता. आर्थीक संकश्ट वेळार आमी उठून उबे रावया मोगाचे न्हू. बरवसो सांडून कांयच नातिल्ल्या आमकां ह्या वेळार आमी उठून उबे रावया मोगाचे न्हू. आमकां सोलवणी जाल्या जिवितांत ह्या वेळार हांवें तुवें उठून मुखार येवची गरज आसा. हर एका आमच्या अस्खदपणांत, हर एका आमच्या समस्यांत, असाध्य म्हणल्या समस्यांनी आमकां आसच्या वेळार स्वामी जेजू म्हणटा, पुता उठ आनी मुखार ये. तुजो हात लांब सोड म्हणल्या बरें, तुजो अस्खद हात लांब सोडूंक सांगलो. आज आमची अस्खद आर्थीक परिस्थिती आमी मुखार दवरूंक जाय. आमची अस्खद जिणी, आमची अस्खद कुटुंबा जिणी, आमची अस्खद कूड, आमची अस्खद मोत, आमची अस्खद आत्मीक जिणी स्वामिया जेजू मुखार दवरूंक जाय. आनी जेजू म्हणटालो, हें हांव आज तुका बरें करता मोगाचें न्हू. एक हांवान तूं हांगासर उडास दवरसय. जेजू हांगासर एक उरतें सत म्हाका तुका कळीत करता. स्वामी जेजू म्हणटा ह्या सामार्काच्या ह्या 3ऱ्या अध्यायांत आमी वाचलेल्या वाचपांत, थंयसर जेजू विचारता, आमचो कायदो साबत दिसा कितें करूंक बरें फरमायता वा ना. म्हळ्यार जेजू सांगूंक अशें येता, साबत कोणाक? मनशांक साबत दिल्लो मनशां खातीर, मनशां साबता खातीर आसचें न्ही. आनी एग्जॅक्ट वाक्य ह्या विशयान आमी पळयता सामार्काच्या 2ऱ्या अध्यायान 27वें वाक्य. आनी ताणें तांकां म्हळें, सांगलें, साबत मनशा खातीर केल्लो, मनशाक साबता खातीर केल्लो न्ही. कित्याक आज आमचें चिंतप सगळें रॉंग डायरेक्शनार वचून आसा. आमकां ह्या संवसारान दिल्ल्यो वस्तू, संवसारान दिल्ले आमकां विश्वे, संवसारान दिल्ल्यो संगती, त्यो आमचे खातीर दिल्ल्यो. पूण आज आमी त्या संगती फाटल्यान गेले हांव, आनी संगत्यो त्यो ओडल्यो जाल्यात आनी तांचो पाटलाव हांव तूं करनासो मोगाचें न्हू. आजकाल आमी पळयता साबार संगती आमच्या जिवितांत, एक दोन न्ही, साबार संगत्यो आमच्या बऱ्यापणाक दिल्ल्यो. आज त्या संगती फाटल्यान मनीस ताज्या फाटल्यान वचून आसा, मनीस ताज्या फाटल्यान वचून आसा. कालच्या दिसा ह्या परच्या दिसा थोड्या दिसा हांव तुमी माध्यमांनी पळोवन आसात, एका चल्यान आपल्या मोकरच्या चलयेक जुशी मारून मोत कुडके करून फ्रिजान दवरलें आनी सगळ्या TV चॅनलांनी येत आसा. मोगाचें न्हू, देवान दिल्लें हें लैंगीक आसक्त मनशा खातीर, मनशाचें ती संतत वाडावळ जावच्या खातीर बऱ्या रितीर उपयोग करूंक. तरी पूण मनीस आज लैंगीक आसक्त ताकाच इम्पॉर्टन्स दिवन ताच्या फाटल्यान तो मनीस वता आनी देवाक तो सांडटा. आनी ह्या वरवीं समाजांत समस्या जातात. आज म्हाका तुका जायत्यो संगती देवान म्हाका तुका दिल्या, जावंक पुरो पयशे दिल्या, जावंक पुरो अधिकार दिला, जावंक पुरो बरें बरो बापूय, बरें आवय, बरीं भुरगीं, बरें बायल, बरें घोव, बरें शेजारी, ह्या बरें दिलां. आनी आमी कितें करता, तांचे कडेन तांचे रिलेशनशीप मेंटेन करच्या खातीर, तांकां खुशी करच्या खातीर देवाक आमी पळयना, मनशा फाटल्यान ताज्या फाटल्यान वता. तांकां सर्वांक देवान दिल्लें आमचे खातीर. पूण आमी देवा फाटल्यान वेच्या बदलाक आमी त्या मनशा फाटल्यान गेले हांव आनी मनशाक समाधान करूंक आमी गेले हांव. थंयसर रिवर्स केल्लें. कशें? आयच्या वचपांत साबताच्या दिसा साबत मनशा खातीर केल्लो जाल्यार मनीस साबता खातीर केल्ल्या पर्यंत तें चिंतून आसलें. आज आमचो समुदाय जावंक पुरो, आमच्या समाजीन जावंक पुरो, मनीस कितें करता म्हळ्यार आमकां जें कितें आमकां मेळ्ळां त्या वस्तू फाटल्यान हांव तूं वचून आसा आनी देवाक पाठ करनासा. सर्वेस्पर देव आज म्हाका तुका सांगता, म्हज्या पुता, म्हज्या धुवे, तुजी दिश्ट बदली. तुवें आनी हांवें सगळ्यांनी बदलावण जावंक आसा. आमी कोणाच्या फाटल्यान आसा, कोणाच्या फाटल्यान आसा, खंयच्या संगती फाटल्यान, संवसारीक खंयच्या संगती फाटल्यान हांव तूं आसा. जें कितें आमकां ह्या संवसारान सर्वेस्परान देवान दिल्लें तें आमचे खातीर दिल्लें. आमी देवा खातीर जियेचें आसलें, पूण आमी देवा खातीर जियोवचें सोडून ह्या वस्तू आमकां आसात, ह्या मनशां आमकां आसात म्हूण ह्या मनशा फाटल्यान हांव तूं वचून देवाक आमी फाटीं करना सांगी म्हणलें सवाल. परच्या दिसा
आमी नियाळ केल्लो मोगाच्यानो 10 नाणी भांगाराची नाणी तातूंत एक नाणें थंयसर त्या बायल मनशाच्या हातांत हावन सकयल पडटा. कित्याक पडटा? कित्याक म्हळ्यार हातांत हावन 10 नाणें आसलें, एक नाणें कित्याक पडटा म्हळ्यार भुंयचें गुरुत्वाकर्शण आसा, लॉ ऑफ थंयसर गुरुत्वाकर्शण आसा जाल्ल्यान, लॉ ऑफ ग्रॅविटी आसा जाल्ल्यान हातांत आशिल्लें एक नाणें निसारन पडटा. ह्या संवसारांत जियेत आसतना हांव आनी तूं ह्या संवसाराच्या आकर्शणाक बली जावन आमच्या जिवितांत मोलादीक संगत्यो आमी यस्स प्रमाणे होगडावन घेता. नाणें त्या बायल मनशाच्या त्या ओपारेंत नाणें एक भांगाराचें जावंक पुरो या बेळ्ळी नाणें जावंक पुरो रुपयाचें जावंक पुरो, पूण आमच्या जिवितांत आमची नाणीं समाधान जावंक पुरो, बरें मोलादीक तें जावंक पुरो, विशयार भलायकी जावंक पुरो, ह्या कुटुंबाचें जावंक जाय तितलें आसा हांव सांगूंक आशेना. आमकां हर एकल्यांक तें गुत्त आसा. हर एक आमचें नाणें पडटा आमच्या हातांत हावन भायर. कित्याक म्हळ्यार ह्या संवसाराच्या आकर्शणाक लागून आमच्या हातांत हावन तें नाणें आमच्या हातांत हावन भायर वचून पडटा मोगाचें. आनी पडलें तें नाणें आमी आयकलें जाल्यार त्या ओपारेंत ताका उजवाड ती पेटयता. उजवाड पेटयल्यार दिसना. कित्याक? तें नाणें ताजें रूपच बदललां, ताजें रूप ताजें बदललां. पयलींच्या घरांनी ते मातयेचें धरण आसतली आनी थंयसर मातयेचें धरण आसा जाल्ल्यान हें नाणें भांगाराचें जावं दी रुपयाचें जावं दी पडोल्लें क्रमेण त्या मातयेचो कलर त्या मातयेंत एक जाता. आनी त्या देखून मातयेंत एक जावन येतलें जाल्यार तें नाणें ही लायट पेटयल्या कोडलें तिका नाणें खंय आसतें दिसतें, पूण ताका नाणें दिसना. सारोन काण तिणें झाडीचें पडलें. कित्याक म्हळ्यार तें नाणें त्या मातयेंत पडलें, मातयेचें स्वरूप ताणें घेतलें आनी मातयेचें स्वरूप घेतलें त्या नाणें त्या दोळ्यांक दिसनातलें. आनी त्या खातीर तिणें सारोन काडन तें नितळ करता. कित्याक तें नितळ करता म्हळ्यार नितळ करतना त्या नाण्या वयली आसली माती उसाळटा आनी तें नाणें परत जोडोवंक धरता. आज म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांव आनी तूं म्हणजे समुदाय ह्या आकर्शणाक संवसाराच्या बली जावन फतकाच्या जिवितांत आमी जियेल्ल्या वरवीं आज सपार संगती हांवें आनी तुवें होगडावन घेतल्यात मोगाच्यान. आज आमकांच आमी नितळ करून घेवंक आसा. आमकांच आमी नितळ करून गेल्या मात्र आमच्या जिवितांत आमी उसल्या पोंडा पावोवंक साध्य आसा. आमकां आमचें कितें गेल्लो प्रभाव, आमकां कितें गेल्लें बिजनेस, आमकां कितें गेल्लें पुरो आमकां फाटीं मेळोवंक साध्य आसा. आज आमी पुस्तक पळयलें जाल्यार रोमाकारांक बरयल्या पयल्या अध्यायांत 25 वाक्य म्हणटा देवा विशयेंतलें सत्य ताणें फूट म्हणून काडलें, रचणारा बदला ताणें रचनेक आराधन करून तिची सेवा केली. आज अशेंच करता. कित्याक आमी संगती फाटल्यान गेल्या, आमकां तें कळोवंक वचना आनी आमी चेंज जाल्या आनी थंयसर आमचें रूप न्हय बदललें. आमी सांगना भावार्थ सांडून आमी गेल्या म्हूण सांगना. हांव सांगता लग्णी मात जाल्या. कित्याक म्हळ्यार आमी सुनूंक बरो हांव कांय कातोलीक भावार्थ सांडूना, हांव कांय क्रिस्तांव जावन भायर येवना, हांव कांय हें केलां ना. मोगाच्यानो लग्णी म्हळ्यार इल्लेशें लग्चें. थंयच आसा आमी लग्ता आसल्या कडेन देवा थंय संपूर्ण तरान ना. लग्णी आमची केदाळ जाला की आमी थंयसर तावन भायर आयल्या. आमी त्या संगतींत तावन भायर आयल्या आनी थंयसर समस्या आमकां भोगलें. हांव विस्तारान सांगूंक आसना, मुट्ट्यान सांगता. आमी थंयसर जोशुआ पुस्तकाचो 7 आनी 8 अध्याय पळयलो जाल्यार आयज शहर एक ल्हानशें शहर वो जोशुआ हर एका शाराच्या वयर दिसता, पूण आयज शाराचेर तो सलवाता. एकच एक कारण, तांच्या इस्रायला पैकी एकल्यान ताणें पाताक आदरलें आनी त्या मनशान पाताक आदरल्या खातीर वो सलवता. आनी सलवल्लो जोशुआ म्हणटा हर एका व्हडल्या व्हडल्या सैन्या वयर म्हाका जैत दिलें तर ह्या तूं कित्याक हांव सलवालो. आनी सर्वेस्पर म्हणटा अशें तुवें फायंड आवट कर म्हूण ताका सांगता. तुजें पाताक केलां आनी कोणें केलें म्हूण तो अशें बदलावण कर. कित्याक म्हळ्यार व्हडल्या सर म्हाका वेळाच्या अभावान हांव सांगतेच ना. तुमी वाशे दया करना जोशुआचो 7 आनी 8 अध्याय. थंयसर आख्रेक आमकां कळटा आखान म्हणल्या व्यक्तीन एक नाका जाल्ली मुर्ती, ह्या नाका जाल्ली संगत ताजे थंय दवरली आनी ताच्या एकल्या मनशा वरवीं सगळें इस्रायल सैन चलवता. आज आमची समुदाय चलवता खंयसर गे म्हणलें सवाल.
आमी बरें आसल्या पावाना आमच्या सगळ्या समुदायाच्यांनी बरें आसा जाय. देखून आमकां हर एकल्याचें तुमचें मागणें गरज आसा. आमचे समुदाय परत प्रभावीत जायचे जाल्यार, परत उंचल्या पावंडा पावचे जाल्यार, परत जैताचे मेटां काडचे जाल्यार हांवें तुवें सगळ्यांनी मागोवंक आसा. हर एक आमच्या समुदायाच्या व्यक्ती खातीर हर एकल्यानी नितळ जिणी जिवंक जाय, हर एकल्यानी नितळ जाय, हर एकल्यानी परसाळी जाय. आनी थवळ हांव तूं जिविताच्या झुजांत म्हजी आनी तुजी समुदाय जिखतली. हांव तूं ह्या समुदायांत ह्या समाजांत जिखतले. हांव तूं ह्या समाजांत उंचल्या पावंडा पावूंक कारण जातलें. म्हाका आनी तुका परत रेस्टोरेशन या परत आमकां सर्वेस्वर देव आमकां पुनः स्थापीत करतलो म्हणल्यार भरवशान आज सोम्या लागीं आमी मागया. सोमी आमकां नितळ कर. सोम्या आमकां वस्तू फाटल्यान आमी गेल्ल्या थंयच्यान आमकां थंयसान परत तुजे सांगाता रावूंक आमकां कृपा दी म्हूण सोम्या जेजू लागीं आमी मागया. आमेन. सर्गींच्या बापा सोम्या जेजू क्रिस्त आनी पवित्र आत्म्या त्रिएक देवा आमचे मदेगात देवून ये. तुज्या आत्म्याच्या सक्तेन आमकां आपड आनी सोम्या तुज्या पवित्र रक्तान धुवन आमकां नितळ कर. आमच्या चिंतपा वरवीं, आमच्या उलोवण्या वरवीं, आमच्या बगणा वरवीं, आमच्या कामा वरवीं आमी केल्लें हर एक पाताक धुवन आमकां नितळ कर. एक घडीभर आमी सोम्या लागीं पश्चाताप पावून बगसाणें मागया. सोम्या म्हाका नितळ कर. सोम्या म्हाका तुज्या पवित्र रक्तान धुवन नितळ कर. सोम्या तुज्या पवित्र रक्तान म्हाका तूं नितळ कर. बापा म्हजी काकुळट कर. बापा म्हजी काकूत कर. पवित्र आत्म्या म्हाका अभिषेक कर. पवित्र आत्म्या म्हाका अभिषेक कर. संपूर्ण काळजान आमी सोम्या स्वता आदार मागया. मोगळा सोम्या समर्पण करता हांगासर हजर आसच्या हर एकल्याक आनी ह्या मागण्यांत वांटेली जावच्या हर एका भावा भयणींक तुज्या दैवीक सक्तेन हर एकल्याक आपड. सोम्या सोम्या मुखल्या दिसांनी येवचें येलिसांव तुज्या हातान समर्पण करता. आमच्या समर्थीच्या तुज्या पाटलावदार तुजी पाटलाव करच्या परजेची निस्वार्थ तरान सेवा करच्या, तांच्या हक्कां खातीर झुजच्या आनी बरेपण लाभोवच्या हर एका मुखेल्याक तूं विंचून येवंक तुजी दैवीक मजत लाभय. आशिर्वादीत कर सोम्या. सोम्या असाध्य जाल्लें साध्य करचो देव तूं. सोम्या त्या मुखेल्यांक कोणें विंचोन येजे म्हण तूं दाखोवन दी. सोम्या आशीर्वादित कर सोम्या. हालेलुया हालेलुया हाला बाशा ला 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 अरे री 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 रा 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 हा बाला बाला बाशा बाला 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 बारा बारा बाशा बारा बारा बारा. हालेलुया 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 हालेलुया. मंगळा सोम्या जेजू समर्पण करता हो. जो कोणें रीण काण गेला आनी ताका रीण पाटी दिवंक असाध्य जाला तसल्या व्यक्तींक सोम्या आपड. सोम्या तांकां ब्लेस कर. सोम्या तांणी काण गेल्ले रीण तांणी सारक्या वेळार पाटीन दिशेन तांचे थंय बरें मन आनी प्रत्येक जावन तांकां जाय जाल्लें इनकम तूं फावो कर. सोम्या ब्लेस कर. सोम्या हालेलुया माशा आनी कोणें रीण दिलां सोम्या तांकां तें पाटी मेळाशें तांच्या कश्टा वावटीचो फळ तांणी पाटी काण घेवच्या खातीर तांकांय तूं ब्लेस कर. सोम्या हालेलुया हालेलुया हाला बाशा ला 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 माशा करा बाराबा. हालेलुया 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 हरा रा 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 हा बारा बारा बाशा बारा बारा बा हरा रा रा. मंगळा सोम्या समर्पण करता आमची हर एकल्याची कुटुंबां भाग्यवंत कुटुंबां जावन मातपाड कर. सोम्या हर एका कुटुंबांनी मागण्याचो स्पिरीट वाडय. सोम्या हर एक दुष्ट शक्तींचे पास मोड घालणं पिडे शिडे तावन संपूर्ण तरण हर एकल्याक गुण करणं भलायके बरीत कुटुंबा जिवीत जियोंक आशीर्वादीत कर. सोम्या हर एक तरेची असमाधान खंत बेजाराय खंयच्या कुटुंबांनी आसा ती सर्व पुसून काडणं हर एकल्याची कुटुंबां भावार्थाच्या देण्यांनी भरलेलीं कुटुंबां जावन
परिवर्तित कर म्हण मागता. Jesus, bless हालाला them. मशारारारारारारा. हालेलुया हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah. हालेलुया Bless, हालेलुया bless, हालेलुया bless, Lord मशकरा Jesus. बारा बारा Thank you, बारा Jesus. बाप. Praise you, हालेलुया Jesus. हालेलुया Hallelujah, हालेलुया hallelujah, हालेलुया हालेलुया. मोगळा सोम्यान जेजू मरणाच्या तणीर असलेल्यांक सोम्या आपड सोम्या सोम्या तांकां तुजो उजवाड तांच्या जिविताचेर फांकय सोम्या. तांकां ब्लेस कर सोम्या. सोम्या अनाथ आनी निराधारी जावन असलेल्यांक तांची खंदूक पुसून काडन तांकां आदार लाभय सोम्या. कामान आसलेल्यांक बरीं कामां फावो कर सोम्या. तशेंच आमची DSS ह्या DSSन वर्क काम करच्या हर एका याजकांक धर भयणी लायिकांक बावडत्यांक हर एकल्यांक तुझ्या पवित्रत्म्याच्या सक्तेन मेठांकडून आदार लाभय सोम्या. हालमा शेलेलेला मा शरारारारारारा हा बारे शरारारारारारा. हालेलुया 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 हालेलुया. Hallelujah. जिसूच्या नावान जिसूच्या नावान सैतान ते लागता. हालेलुया. जिसूच्या नावान जिसूच्या नावान सैतान सैतान धांवता. जिसूच्या नावान रावच्या ओगता. सांग कोण आमकां आडावंक शकता. जेजू जेजू जेजूच्या नावान सैतानचे सावट आसा. जेजूच्या उतरान जेजूच्या उतरान जेजूच्या उतरान सैतानका ते लागता. हालेलुया. जेजूच्या उतरान जेजूच्या उतरान सैतान सैतान धांवता. जेजूच्या उतरान रावच्या ओगता. सांग कोण आमकां आडावंक शकता. जेजू जेजू जेजूच्या उतरान सैतानचे सावट आसा. जेजूच्या रक्तान जेजूच्या रक्तान सैतानका ते लागता. हालेलुया. जेजूच्या रक्तान जेजूच्या रक्तान सैतान सैतान धांवता. जेजूच्या रक्तान रावच्या ओगता. सांग कोण आमकां आडावंक शकता. जेजू जेजू जेजूच्या रक्तान सैतानचे सावट आसा. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सगळं आमी दिवी घालया. सोम्याचे आशिर्वाद आमी सोडूंक वेता. परत जे गितां आमकां मागोवंक आसा वैयक्तीक थरान आमची ते सवां सगळीं आमच्या भयणीन सकड आमच्या मुखार हाडली. परत आमची वैयक्तीक ते सवां कोणे आमचे लागीं मागोवंक सांगलां, कोणाक आमी मागता म्हूण बसयलां, विशेश तरान तांचोय उडास काडया. तांचे त्या सवां सुमयेच्या पांयां तळ आमी हाडया. ह्या भोव पवित्र सक्रामेंतांतलो रायेचो राय दणयाचो दणी तांकां हर एकल्याक आपडून दी, आशिर्वादीत करून दी. बरी भलायकी, मोतीक समाधान, संतोष सगळें बरेंपण तांच्या जिवितांत लांबो दी म्हणून ह्या घडये आमी मागया. मोगाचें न्हू आमची कुटुंबां सुमयेच्या पांयां तळ आमी हाडया. आमच्या कुटुंबांतल्या हर एक आसांदांक, गांवांत परगांवांत आसतलीं हर एकलीं मलगडी प्रायवंतां युवा आसतना आनी ह्या घडये विशेश तरान आमच्या भुरग्या बाळां खातीर आमी मागया. मोगाचें न्हू पर 14 तारखेर भुरग्यांचो दीस आमी आचरण केलो. तर तसो सोमी ल्हाना भुरग्यांक म्हजे सशी येवंक सोडा म्हणून म्हणलोलो, ल्हाना भुरग्यांक आशिर्वादी दिल्लोलो, ल्हाना भुरग्यांक पटलून धरलेलो. तसो सोमी आमच्या कुटुंबांतल्या, आमच्या वळखीच्या, आमच्या मोगाच्या आनी प्रत्येक जावन हर एका ल्हाना भुरग्यांक तो आपडून दी, आशिर्वादीत करून दी, ताच्या कुरपेन ताच्या जानवायन बरोवन दी, तांची शिका बरेंकन करूंक तांकां जाय आसली सगळी मजत सोमी ह्या भुरग्यांक लाभून दी म्हणून विशेश तरान ह्या ल्हाना भुरग्यांक सोमयेच्या पांयां तळ आमी हाडया. सोमयेच्या पांयां तळ तांकां समर्पण करया. मोगाचें न्हू तांचे खातीर विशेष तरान ह्या घडये आमी मागया. मोगाचें न्हू आनी सोमयाचे आशिर्वाद सोडूंक तयार जावन गावया गीत येद्या व्हडा सक्रामेंतांक. येच्या
clamenta sustanama coluia Vorbigliata Rumpapodlan novioriti Adaryan solvon Vilchan Ascătuișan Bavartaci Botimia Să-și bapa Tășis putan Asani stupiza Potrima ima Să-sta E castalia Hăsita Duca spiritan Samasami navarta Amen. प्रार्थूया ये दवाबीची सक्रमेंट काल तुझ्या कष्ट सोगडा तू आमकां सोडलाय तुझे सोडण्याचो बल सदां समचिरे आमी बगी सारको तुझ्या कुडीच्या आनी रक्ताच्या भोव पवित्र मिस्तेराक आमी मान करूं आमकां दयेन फावो कर जो जियेत आनी राज करताय ससनाच्या ससना Amen.